दोतोरांची सुरक्षताय निश्चित करपा खातीर आमी गरजेचे खंयचेय बदल करपाक तयार आसात। क्लिनिकल स्थापना कायदो अध्यादेश 15 सप्टेंबरा पयलीं जारी जातलो। कायद्यात जायती दुरुस्ती करपाची तयारी आसा। गरज पडल्यार प्रशासकीय आनी मुळाव्या साधन सुविधांनी बदल करतले म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। आयडेस्वा खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार। इंडियन मेडिकल असोसिएशन गार्ड आणि पुलीस डिपार्टमेंट हातूंतल्यान इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉक्टर तोडणकर, डॉक्टर साळकर आणि गार्डचे प्रेसिडेंट हे सगळे जाण आमच्या बरोबर हेल्थ मिनिस्टर आणि डॉक्टर चंद्रकांत शिंदे हे आशिल्ले। तातूंतल्यान तेंच्यांनी सगळ्या जाणांक म्हणजे आमी जशें म्हणटा की क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट हाजे इम्पॉर्टन्स कशा पद्दतीन कितें हें समजून सांगलां आणि इन फ्युचर सेफ्टी आणि सेक्युरिटी ऑफ द डॉक्टर्स इन गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटल ही कशा पद्दतीन घेवची ह्यो सगळ्यो गजाली तातूंतल्यान डिस्कस जाला आणि इन लॉंग रन वो स्टेट लेवलचो पयलो वर्कशॉप इन फ्युचर डिस्ट्रिक्ट लेवलचेर वर्कशॉप जातले। सगळी पुलीस डिपार्टमेंटां पुलीस आउटपोस्ट पुलीस पोस्ट हे सेन्सिटायज करतले जेणे करून गोंयांत ज्या पद्दतीची बंगालात केस जाली त्या पद्दतीची गोंयांत अशी एक सुद्धा केस जावची न्ही इतके प्रिकॉशन आमचे होम डिपार्टमेंट घेतले हाजो एश्युरन्स आमी इंडियन मेडिकल असोसिएशन हांकां दिता आनी त्या सेफ्टी आनी सेक्युरिटी ऑफ द डॉक्टर्स प्रोफेशन हांच्या खातीर सातत्यान काम करता। इवन दो पिंक फोर्स जे आहा पळय ही दोनूय म्हणजे इन कॉर्डिनेशन कितें IMA आमी डिसायड करता आनी फुडले वर्कशॉप करता।